इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या मडगाव फाट्यान 22 ऑक्टोबराक मडगाव कोंकणी भवनात फुकट भलायकी तपासणी शिबीर आयोजित केला। हो मेगा मेडिकल कॅम्पाचो सगळ्या मडगावकारांनी फायदो घेवचो म्हूण इंडियन मेडिकल असोसिएशनान आवाहन केला। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। IMA Margao as a part of social commitment of IMA Margao आणि संविचारी आमचे बरोबर आसात IHRA गोवा चॅप्टर नवदिशा फाउंडेशन आणि they have given us helping hand and we are organizing this mega medical camp on 22nd Sunday. कॅम्प सुरू जातलो सकाळी 8:30 आणि ह्या कॅम्पान आमी पयलीं ब्लड प्रेशर, शुगर टेस्टिंग, युरिक एसिड टेस्टिंग आणि ह्या फावटी आमी एक स्पेशल हातून दवरला की टेस्ट युअर लंग्स। म्हळ्यार आमी खबर आसा की पोल्युशन खूब वाडला, ताका लागून आमचे लंग्स वीक जायत आसात। सो जितलेय पेशंट आसले त्या सगळ्यांचे लंग्स आमी स्पेशल लंग फंक्शन टेस्टान चॅक करतले। आनीक प्रॉब्लेम हाली वाडला, कॉमनली वाडला म्हळ्यार डायबेटीक न्युरोपॅथी, जातूंत डायबेटिसान कितें जाता की पेशंटाचे नर्व्स काम करनात, पेशंटाची पांयाची सेन्सेशनां वतात आनी ताका लागून पेशंटाक घावो रोखडो बळावता आनी खूब तो फुडें पावतरी पेशंटाक कळटा। म्हणून हे पयलींच डायग्नोज करून ताजेर योग्य ट्रिटमेंट करप। हाजे खातीर डायबेटीक न्युरोपॅथी टेस्टिंग एक स्पेशल मशिनान ही टेस्ट जातली। आनी फायनली आनीक कॉमन प्रॉब्लेम म्हळ्यार सगळ्यांक कॅल्शियम डेफिसीट जावपाक लागला, कित्याक सन एक्सपोजर कमी जाला। ते बोन डेन्सिटोमेट्री टेस्टिंग हे सगळे 5 टेस्ट आमी प्रत्येक पेशंटाची करतले। आनीक आमचे बरोबर आसतले नामनेचे डॉक्टर राजेश नायक जे कार्डिओलॉजिस्ट आनी डायबेटोलॉजिस्ट आसात, डॉक्टर प्रवीण भट हू इज अ चेस्ट फिजिशियन, मागीर डॉक्टर सिद्धार्थ सिंगबाळ आसलो आमचे ऑर्थोपेडिशियन, डॉक्टर कपिल प्रभुदेसाय आनी हांवूय आसतलो डायबेटीक न्युरोपॅथी टेस्टिंगाचे। सो ह्या सगळ्या कॅम्पाचो लोकांनी मोठ्या प्रमाणात फायदो घेवचो। आमी दवरला रजिस्ट्रेशन 100 लोक जे आमकां कॉन्टॅक्ट करून रजिस्टर करतले, तांची नांवां आमी पयलीं रजिस्टर करून घेवन त्या दिसा आमी तांकां चॅकअप करतले। आनी ENT चॅकिंगूय जातलें डॉक्टर कपिल प्रभुदेसाय, कित्याक तंबाखू सेवनाचें प्रमाण खूब वाडिल्ल्यान हिडन कॅन्सर जर अर्ली स्टेजीर डिटेक्ट जाले जाल्यार हाजो लोकांक खूब फायदो जावपाक शकता। म्हणून कंप्लीट फूल ENT चॅकअप त्या दिसा जातलें। आनी हो कॅम्प आमी सकाळी 8:30 ते 12 ह्या टायमा मदीं कोंकणी भवन हांगा हो कॅम्प ऑर्गनायज केला। आनी